जाणटो जसे आमच्या घरान आमचो आवय बापूय जाणटे आसता. भुरगे 4 पयशे जोडपाक लागले की बापायक कितें सांगतात की तूं आतां खूब केलें आमचे खातीर, तेन्ना तूं आतां रेस्ट घे. कालच्या स्टेटमेंटाचो संपर्क म्हणजे संदर्भ होच आसलो. ते जाणटो म्हणजे ते अर्थान म्हणूंक नासलो ताका, कारण म्हाज्या घरान हे जाणटे आहले हांव तेच सांगता. म्हणजे आपुलकीच्या शब्दान अशें म्हटलेलें. आतां तुमी तेचो विपरीत हे कसो केलो पळय, कळ्ळें, तशें उपकार करून करूं नाकात. कारण आज पर्यंत कोणी कितें जरी म्हटलें जाल्यार पक्ष जें काम सांगता, एक कार्यकर्तो म्हणून हांव काम करीत आसा. हे पक्षाच्या आमच्या लिडरांक सगळ्यांक खबर आसा, कळ्ळें न्ही. आतां लोकसभेची तिकीट मी मागली म्हणून म्हाका मेळची ना, कळ्ळें न्ही. लोकसभेची तिकीट आमची जी जशी स्टेटीची म्हणजे राज्याची कमिटी आसता, कोर कमिटी, तांच्यांनी प्रपोज करप आनी आमचे दिल्लीक जे आमचो तो मंडळ आसता म्हणजे तिकीट डिसायड करतात, जेका आमकां संसद मंडळ अशें म्हणटात. म्हणजे आमचे आदरणीय पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पासून ती सगळे लिडर ते आसतात, ते ठरयतात. म्हणून आमी मागली आनी मेळटली म्हणून हांव मागत ना. हांव इतकेंच परतय रिपीट करता की तिकीट हे ते ठरयतात. म्हाका मागपाची गरजय ना, कारण म्हाका ती आशाच ना. पण एक आशा ना म्हणे अशें ना. आशा पळय प्रत्येकाक कोणाक ना कोणा तरी मनांतली आहा, इच्छा प्रकट करप इतकी करूं शकता. एक प्रत्येक जाण आपली इच्छा प्रकट करता. हेचो अर्थ असो न्हय की आमी मागली. पण परत एकदा रिपीट करता, आज पर्यंत पक्षान दिल्ली जबाबदारी हांव ती हाताळटा. हेचे फुडें आतां सुद्दां संघटनेच्या निमित्तान म्हणजे लोकसभेच्या इलेक्शन्सच्या निमित्तान संघटनेचें काम दिलां तें म्हाका करीत हांवें सुरूय केल्लें आसा. काम सुरू केलें हेचे खातीर असो न्ही की म्हाजो स्वताचो हांव लोकसभेचो प्रचार करता. म्हणून जी दिता पार्टी जबाबदारी ती काम हांव फुडें व्हरता. आतां तेजो कितें जाता, काही जाण मुद्दम तेजो अर्थ वेगळो घेतात. काही जाण म्हणटात म्हणजे कोणी पळोवपाचें. आज पर्यंत हांवें स्टेटमेंट करता आसतना हांवें खंयच म्हणूं ना की म्हाकाच मेळपाक जाय आनी हांव म्हणूच शकना. हांव इतकेंच म्हणटा की पक्ष आनी पक्षाचे आमचे नेते ज्या पद्दतीन कामाची जबाबदारी दितात ती हांव पार पाडटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.